नमस्कार सगळ्यांचे स्वागत आसा। गोंयान खूबशे अशे हेरिटेज सायट आमी पळयल्यात। गोंयान खूबश्यो अश्यो हेरिटेज सायट आसात त्यो आमी जाणात आनी तितून भितर एक आयज आमी अशी एक हेरिटेज सायटीर पावलेले आसा जी सरकारा कडल्यान म्हणूंक शकता आमी कंप्लिटली निग्लेक्ट जाल्ली आसा। म्हणजे हांगा ह्या हेरिटेज सायटीचेर खंय तरी लक्ष लागपाक जाय आशिल्लें, खंय तरी सरकारान एटेन्शन दिवन हांगा जी गरज आसा तेजेर काम जावपाक जाय आशिल्लें, पूण हांगा खंय तरी एक सरकाराची निग्लिजन्स आमकां पळोवपाक मेळटा। जाल्यार आमी आसा चिंबल हांगा आनी तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात खूबशे अशे हेरिटेज हांगा ही जी वॉल आसा, ही जी बिल्डींग आसा ती माउंट कार्मेल कॉन्वेंट चर्च जी 1747ची हांगातले हे जे स्ट्रक्चर आसा। आनीक हे स्ट्रक्चर एक्झॅक्टली कितें आशिल्लें अशें आयकूंक येता की हांगा मेंटल हॉस्पिटल आशिल्लें आनी पयलीं हांगा पिश्यांक बी हाडून हांगा दवरताले आनी तेच प्रमाणे हांगा ही चर्च आशिल्ली। सो हांगा आमचे कडेन थळावे लोक आसात आनी तेंचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेवया एक्झॅक्ट हांगा कितें आशिल्लें पयलीं, तेजी हिस्ट्री कितें आशिल्ली आनी आतां सांबाळून दवरपा खातीर थळावी लोकांची जी फायट आसा ती तेंची फायट खंय पर्यंत पावलेली आसा। त्याच बरोबर सरकार हेचेर एक्शन कितें घेतलो, सरकारा कडल्यान कितें पसून स्टेटमेंट येयल्ली आसा ते आमी जाणा जावन घेवया। प्रत्येकाक आपल्या गांवांत समज एक हेरिटेज सायट आसा जाल्यार ती वाचोवन दवरपाची खंय तरी एक तितून एक उमेद आसता आनी ती हेरिटेज सायट तशीच उरची, फुडली पिळगेक लागून मेळची ही उमेद आसता। तर हीच उमेद घेवन आमच्या वांगडा हांगा आसात थळावे लोक जे ह्या हेरिटेज सायटीक लागून खुबशी तेणी फायट केली, खुबशे ते पंचायतीन लेटर करतात, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान वयतात, खुबशे तेंचे फायट अजून चालू आसा। जाल्यार सगळ्यान पयलीं आमच्या वांगडा आसा कायतानो फेर्नांडीस जेणे ह्या हेरिटेज सायटीक लागून खुबशी फायट केल्ली। सो तेंचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेवया एक्झॅक्टली हांगा ह्या हेरिटेज सायटीर ज्या जाग्यार आमी आसात त्या जाग्यार पयलीं तेंचे काळान तेणें हांगा कितें कितें पळयलें आनी कितें कितें तेणें आपल्या जाणट्या कडल्यान आयकलें की हांगा कितें कितें आशिल्लें। येवकार सर तुमकां। सो आमकां एक्झॅक्टली सांगात की हांगा कितें कितें तुमी पळयलें। आमी भुरगे आसतना हांगा चॅपल आसलें, मिस जातालें, एवरी संडे मिस जातालें आमकां। आमी हिंगा लोक सगळे जमा जाताले चिमोलचे आनी मागीर ह्या वाटेन कॉन्वेंट आसलेलो, कॉन्वेंट न्हू आमचे पिशे आसले हांगा मेंटल पीपल ह्या वाटेन। आनी ते पिशे सुमार एक 40-50 सुमार आसले। तांकां स्टाफ आसलो पळोवपाक, नर्सीस आसल्यो, सर्वंट्स आसले, किचन आसलें, जेवण बी सगळें हांगा जातालें। टील लेट 60s पासून आसले, ते मागीर हांगासान तांकां पणजे शिफ्ट केले आल्तिनो। देर आफ्टर हिंगा मागीर दुसरो एक कॉन्वेंट आसलो ह्या वाटेन बायलांचो, जे पळय हे म्हणटा ते डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन लेडीज, तिंका कोण बापूय आवय कोण ना ती आसलेली, ती हिंगा वाडली आनी जायतो ती बुरली ती हांगा। तोय हे मागीर प्रोविजरी जे पळय हें न्हे विंग बांदलें तेन्ना थिंगा शिफ्ट केलें। नाव लेटली आतां अबावट 30 वर्सां जातली। मागीर हिंगा दुसरे भुरगे आसलेले, तांकां बापूय आवय ना पळय ते ऑर्फन्स आसले, ते आजून पासून थोडे आसले। तांकां मागीर डिफरंट सेंटर्स कांदोली, मारगांव तांकां शिफ्ट केले आनी एकलो आतां 67 वर्सांचो पासून एकलो ते पयरूच मेला, ब्रुनो फेर्नांडीस म्हणून। हय। आनी तुमी सांगतात ते एक्झॅक्टली खंयची वर्सां कशें? हें सुमार खंयचें तें मेंटल हॉस्पिटल इन लेट 60s गेला हांगासरलें। आनीक तुजें तें आल्तीन पळय गेल्या इन 90s अशें गेला। आनी हिंगा मिसां बी जातालीं पळय 1985 पासून अशें म्हाका दिसता, अंदाज म्हाका बरें याद ना, 1985 पासून मिसां हांगा जातालीं। तूं तर पयशे गेल्यार हिंगा सगळे ते पडलेले आहा डॅब्रीज न्हू, थिंगा पोंडाक टायल्स, मोजाईक टायल्स आसतले, सारके हँड लेड सारके टायल्स आसले सारके, तसले आनी मेळना आतां टायल्स। इफ यू कॅन डीग देर यू कॅन फायंड इट प्रॉपर टायल्स देर वीथ ऑल द ऑल्टर्स एंड ऑल।
हांगा तुमी पळोवंक शकतात कशी हांगा झाडां जी आसात झाडां म्हणटा ती हेजेर वॉलाचेर किल्लली आसा आनी तेजी जी रूट्स आसात ती रुट्सान कंप्लीट जी वॉल आसा ती वॉल हांगा कॅप्चर केल्ली आसा आनी हें आतां निवळ सुद्दां करतलो जाल्यार ती सिस्टमॅटीक हांगा काडपी स्पेशलिस्ट अशे मनीस आसतात आनीक ती कोणीय अशें काडूंक शकना कित्याक जेन्ना ही रूट्स निवळ करता तेन्ना निवळ करतना वॉलाक कांय डॅमेज जावपाक जायना म्हणून हेजी कॅर घेवची पडटा जाल्यार हांगा जे थळावे आसात त्या थळाव्यांनी जे हांगा जे एक्टिविस्ट जे फायट करतात त्या एक्टिविस्टांनी हांगा ऑलरेडी जे स्पेशल ही रूट्स काडपी जे कोण मनीस आसा तांकां कॉन्टॅक्ट केल्लो पूण आजून तेजेर ती काडप कांय जाल्ली ना आनी हेतून खंय तरी पंचायतीन सुद्दां सारकी एक्शन घेवपाक जाय कित्याक ही समज लोकल लोकांनी समज काडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ही जी वॉल आसा ती कॉलेप्स जावपाक शकता. I'm Brian Gonsalves, a joint secretary of the association that we have formed, that's the Mount Carmel Conservation Association of Chimbel. I'll tell you in brief the history of this place. This was gifted to the Carmelites by a family called the Mauzo family. Okay, and this was in the year 1947 that this was built. It's 1747 that this was built. There was an era in the Portuguese time wherein the Portuguese drove away the religious, and that is when the Carmelite priests were driven away from here. But before I tell you about the priests being driven, this convent was the first place wherein the non-Brahmins got a chance to become priest. Because if you know that earlier it was only the Brahmins that became priest. So this is the first place where the non-Brahmins, the local non-Brahmins got a chance to become priest. And when they were driven away, they spread to different parts on the borders of Goa and they proclaimed and formed churches there. When this happened, when they were driven away, the place was confiscated and given to an institute called Santa Casa Misericordia. That is an institute that took care of destitute women and orphan children and all these kind of people. So this went on for years until the 1940s, wherein it was given to the Providoria, and that is when the first mental hospital also came into this place. So the first mental hospital in Goa was here at Chimbel in this particular place. Even this was being told by my dad, how as kids they would play football along with these patients, especially the mental patients who were better off. There were some who were really tough and who were in a bad shape. They were inside. They were always inside. But then those who could associate with normal lay people used to be, and they used to play along with them in those years. This is what I was told by my dad, that in his younger years they played along with these people. With time, it was again a home for the aged along with the mental hospital, and it continued after the mental hospital went to Altin. It continued to be a home for the aged, and as time went by, they built a new structure here on the right, and from there this place was totally neglected, and slowly with neglect it started crumbling down, lost support for the church, and the church also started crumbling down. This is basically what the history is all about this place. हो जो फावंटन आसा म्हाजे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकतात कशें त्या फावंटन आशिल्लो खंय हांगा आनी हांगा खुबशे अशे जाणटे लोक येवन हांगा बसताले सांजचे वेळार बीन येवन बसताले तशेंच हांगा जे प्रिजनर आशिल्ले जे मेंटल हॉस्पिटलांचे जे पेशंट आशिल्ले तेवूय बीन हांगा येवन बसताले पूण तोच फावंटन पळोवपाक गेलो जशें आमी फुडली सायडीक पळयलें वॉलांच्यान झाड भायर सरला तशें हांगा त्या फावंटनाच्यान हांगा झाड भायर सरलेलें आसा आनी ही समज जागा वाचोवन दवरपाक जाय हे सगळे समज वॉल्स ज्यो आसात त्यो वाचोवन दवरपाक जाय जाल्यार खंय तरी सरकाराक सारके अशे स्टेप उखलची पडटली कित्याक ह्यो ज्यो सगळ्यो वॉल्स आसात त्यो आजून पर्यंत उबे आसात आजून ते मोडोनात मोडले जाल्यार ते आशिल्ले म्हणपाक जातालें पूण ह्यो ज्यो सगळ्यो वॉल्स आसात हे जे सगळे हिस्टोरीक जे हे सगळो जो जागा आसा तो सांबाळपाक दवरपा खातीर खंय तरी सरकाराक कठीण आसूं तें पूण खंय तरी सरकाराक जाय तशें पावलां घालची पडटलीं कित्याक हांगा जे ओल्ड जे हेरिटेज सायट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना त्यो हेरिटेज सायट वाचोवन दवरपाक आनी ते आमचे फुडले पिळगेक पावपा खातीर सरकाराची खुबशीं डिपार्टमेंट आसात पूण तरी आसतना हांगा आजून लक्ष कित्याक पावलें ना हो प्रश्न येता.
सो आमचे मदीं एक हांगासले एक गांवचे अशे एक एक्टिविस्ट आसात जे एक्टिविस्टान हांगा ह्या प्रोजेक्टाकूच लागून न्हू आनी तेणें गांवांत सुद्दां खुबशे अशे विविध कारणांक लागून तेंचे नांव तुमी बातम्यांनी पळयत आसतले आनीक तेच एना ग्रासियस आमचे मदीं आसा आनीक ते सांगतले तेणी हो जो मॉन्युमेंट आसा ही जी सायट आसा ती वाचोवपाक लागून तेणी कशी कितें फायट केली ती येवकार बाय तुका आनीक आमकां सांगात की आतां हो जो मॉन्युमेंट आसा तो मॉन्युमेंट आमी आयकला आजून पर्यंत प्रोविदोरियाचे अंडर आसा सो एक्झॅक्टली कित्याक लागून हो आसा एक्चुअली आमकां हाची जाणवाय नासली आनी इम्पॉर्टन्स कितें आहा तें आमकां खबर नासली जेन्ना प्रजाल सकट हिस्टोरियन म्हाजो चेडो तेजो स्टुडंट आसलो तेणेन एक प्रोजेक्ट दिल्लो तेका आनी तेका सांगलेलें कितें हिस्ट्री आहा तें मातशें सोदून काडा तर सांगलें चिमलान कांयच ना हिस्ट्री बिकॉज आतांच्या युथाक खबरूच ना तर तेणेन तेका सांगला तुजी मम्मी दुसऱ्या गांवांत वचोन एक्टिविजम करता जावं लोडटा जाल्यार तेज्याच गांवांत इतली बरी हेरिटेज आहात तर तेका दिसोंक ना तें तर हांवें मागीर क्वेश्चन केलो हूंय आहा ती आनी पळोवंक जाल्यार जे बोगलेक नॉट इवन 2 kilometers फ्रॉम माय हावस इट इज व्हेरी सॅड टू से दीस but I did not know the exact importance of this place. So Prajal gave a lead and I'm really grateful to him. He told us the importance that gave us a good boost and history about this place. The first thing, the Providoria wanted to build a big project over here and it was given to the GC Sudha. There was a garbage plant coming also over here that really blown our minds like hell because ही जोरी तर एक गार्बेज प्लांट इतले बरे हितून हेरिटेज हितून येता जाल्यार हे बरें न्हू अशें करून आमची लढाई आमी स्टार्ट केली थंय आमी सगल्यांक उलो मारला जंय फेर्नांडो येयलो जो आर्किटेक्ट आहा तेणेनूय आमकां जायती स्टडी केली जॉन मार्शल आहलो तेणेनूय जायती स्टडी केली आर्कायव्जान वचोन सगळें आमकां डॉक्युमेंटेशन तिणी स्वता आमकां हेल्प केलें आनी त्या उपरांत हे सगळें हेल्प केलां तेन्ना आमी लेटरां बरयत रावली TCPक प्रोविदोरिया आर्कायव्स पंचायतीक एंड इन दीस थिंग तेन्ना विजय सरदेसाय आसलो तो TCP मिनिस्टर आहलो आनी तेन्ना ही ग्रिवियन्स आमी ते कडेन घातली आनी तेणें ती रोकडीच हेरिटेज सायट म्हणून तेणेन डिक्लेअर केली त्या उपरांत आमी कन्जर्वेशनान आमी चिंतलें हें आतां कन्जर्व करपाची फ्युचर जनरेशनाक तेन्ना आमी डॉक्युमेंटेशन सगळें एकठांय करून आमी एक एसोसिएशन फॉर्म केलें जंय लुड्स कॉन्सेप्शन तो प्रेजिडेंट निफा फेर्नांडीस ते वायस प्रेजिडेंट हांव सेक्रेटरी ब्रायन गोन्साल्वीस जॉयंट सेक्रेटरी आनी कायतानो इज द ट्रेजरर सो वी आर रजिस्टर्ड एसोसिएशन एंड वी टॉट ऑफ कन्जर्विंग दीस प्लेस आतां ह्या प्लेसाचें इम्पॉर्टन्स सगळें म्हाज्या भावांनी सांगलें म्हाज्या कलिग्जान सांगलें आनी हांव विचारूंक सोदता आतां गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट हात जोडून मागता ही प्रॉपर्टी जावन आसा कार्मलाइट्साची आनी ही रिलिजियस कॉन्ग्रिगेशन आसा पळय ती सदांच डावन टू अर्थ पीपल दे आर व्हेरी हंबल दे आर व्हेरी केपेबल ऑफ टेकिंग केअर ऑफ दीस थिंग्स आनी अशेंच न्हू आमी कित्याक प्रोविदोरिया कडच्यान दिनाका म्हणटात तेजें कारण हांवें तुमकां दाखयलेलें आसा ती स्टेट ते बिल्डिंगाची न्यू बिल्डींग जे कांयच तेणी बेपर्वा केलेली आसा दे ओन्ली वॉन्ट न्यू प्रोजेक्ट्स आनी हिंगा फकत हे डिस्ट्रॉय करपाक आमचे कडेन एक रिपोर्ट आसा जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसरान दिल्लो दॅट यू कॅनॉट डिस्ट्रॉय दीस प्लेस you have to conserve this place because there is lots of flora and fauna which are very rare in this place. Medicinal plants are there which are very rare. It is so rich in its biodiversity. That is why I appeal to the government to please revert back this property to the Carmelites to regain its origin view.
सो ही जी म्हाजे फाटल्यान तुमी पळयतात ती एक गेट जी ह्या प्रॉपर्टीची एंट्रन्स गेट आनी हांगा जे वॉल्स आसात जे कंपाउंड वॉल्स आसात जे पयलींचे पोर्तुगीज टायमा वयले जे कंपाउंड वॉल्स आसात ते कशे हांगा तेंचेर झाडां पडोवन ते कशे हांगा डॅमेज जाल्यात ते तुमी पळोवंक शकतात. कंपाउंड वॉल्स जे आसतात ते मेन अशे आसतात कित्याक कंपाउंड वॉल्सूच समज डॅमेज जाले जाल्यार ती प्रॉपर्टी सांबाळून उरतली कशी अशे प्रश्न येतात. आनी मेन म्हटल्यार हांगा आतां आमकां उलयता आमकां एक गजाल अशी कळ्ळी हांगासर जे प्रॉपर्टी आसा ह्या प्रॉपर्टीन वर्साक एकदां हांगा मीस जाता. सो आजून हांगा खंय तरी एक ती भावना जी आसा जी कॅथलीक धर्माची जी भावना आसा हांगासर थळाव्यांची जी भावना आसा ती हांगा आजून जिती आसा. आनी त्याच बरोबर हो जो रिपोर्ट आशिल्लो ह्या रिपोर्टांतल्यान आमी प्रयत्न केलो की हो जो ही जी हेरिटेज सायट आसा ती सगळ्या लोकां कडेन पावची आनी त्याच बरोबर ही मेन म्हटल्यार सरकारा कडेन पावची. आनी तशेंच हांगा जे ट्युरिस्ट पयलीं येताले ती हांगासले सगळे जे हे पळोवन जी दुर्दशा पळोवन हांगा ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जाले. तशेंच पणजेच्यान ही जी सायट आसा ती ऑलमोस्ट एक 10 किलोमिटराचेर हे चिंबल गांवान ही सायट आसा. सो हांगा खंय तरी हे सांबाळून दवरचें त्याच बरोबर हांगा खंय तरी जे इंटरलँड ट्युरिजम म्हणटा आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटात जाल्यार ही जे समज सांबाळून दवरलेलें जाल्यार ट्युरिस्टांक लागून हांगा खुबशे अशे ऑपॉर्च्युनिटी म्हणल्यार तांकां पळोवंक येवपाक लागून हांगा खुबशी ऑपॉर्च्युनिटी तयार जातली. सो हो जो रिपोर्ट आशिल्लो ह्या रिपोर्टांतल्यान आमी ही चिंबलाची ही जी हेरिटेज सायट तुमच्या मुखार हाडली. जाल्यार म्हाजे वांगडा आसा कॅमेरामॅन यश आडारकर आनी हांव गौरेश गांवकर चिंबला आसून.